नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 5 नव्या प्रकल्पांक दिली मान्यताय. हातूंत 4 रेल्वे आनी 1 महामार्ग प्रकल्पाचो आसा आस्पाव. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती. दिल्लीचे आदले उदका स्रोत मंत्री सत्येंद्र जैन सयत 6 आरोप्यांक अटक. एसटीपी अपग्रेडेशन टेंडरात अनियमिततायेचो तांचेर आसा आरोप. तरुण तेजपाल प्रकरणात गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली खासा याचिका. आरोपीक आजीवन कारावासाची जावची ख्यास्त अशी केल्या मागणी. गोंय सरकारान खंयच्याच नव्या कॅसिनोक दिवंक ना परवानो. सध्या कार्यरत आशिल्ले कॅसिनो आदल्या परवान्याचेरूच आसात चालू. मुखेलमंत्र्यांनी दिली माहिती. आणि गोंय विधानसभेच्या 25व्या वर्सुकी कार्यावळीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला जातले वांटेकार. विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार हांणी दिली माहिती. आणि आता खबरो विस्तारान. केंद्रीय मंत्रिमंडळान आयज 5 येवजण्यांक मंजुरी दिल्या. हातूंत 4 रेल्वे प्रोजेक्ट आनी 1 महामार्ग प्रकल्पाचो आस्पाव आसा. जातूंत रेल्वे येवजण्यांचो आनी 1 राज्यमार्ग येवजण्यांचो आस्पाव आसा. नवी दिल्लींत जाल्ली ही मंत्रिमंडळ बसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे येजमानके खाला जाल्या अशी माहिती आनी वितरावण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. ह्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे बसकेत 13,041 कोटी रुपयांच्या येवजण्यांक मान्यताय दिल्या. रेल्वेच्या 4 मल्टी ट्रॅकिंग येवजण्यो जातूंत अस्तंत बंगाल, ओडिशा, तमिळनाडू आनी आंध्र प्रदेशाच्या 8 जिल्ह्यांक सेवेच्या हद्दीत हाडटले. हावडा सावन चेन्नई रेल्वे लायनीक चौपदरी करतले अशेंय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. बड़े फैसले लिए जो कि देश की मूलभूत ज़रूरतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पारादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन. टोटल 13,041 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए. बहुत नई गाड़ियां चला पाएंगे. इससे कार्गो के मूवमेंट में आराम रहेगा और मेंटेनेंस करना आसान रहेगा. बिहार में बहुत इम्पोर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है. ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है. ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है. अगर हम देखें नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा. ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा. 83 किलोमीटर्स का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है. एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा. एसीबीन आम आदमी पार्टीचे फुडारी तशेंच दिल्लीच्या आदले उदका स्रोत मंत्री सत्येंद्र जैन सयत 6 आरोप्यांक अटक केला. एसटीपी अपग्रेडेशन टेंडरात अनियमिततायेचो आरोप तांचेर आसा. टेंडर अटीत बदल घडोवन स्वताक फायदो करून घेतिल्ल्याचो आरोपूय तांचेर आसा. टेंडरात अशा पद्दतीन अटी घाल्या जाका लागून प्रतिसर्तकाक खूब त्रास सोंसचे पडले. एसीपीक ईमेल आनी इलेक्ट्रॉनिक पुरावो मेळिल्ल्याची दावो केला. 1.52 कोटी रुपयांचो कथीत मनी ट्रेलाची चवकशी जाता. युरोट्रॅका कडेन जोडिल्ल्या संस्थेचेरूय चवकशी करतले. आप फुडाऱ्यांच्या अटके उपरांत दिल्लीत राजकीय वातावरण बरेंच तापलां. झारखंडात चालू आशिल्ल्या विद्यार्थी आंदोलनांतल्या देवेंद्र पंगडान हे आंदोलन सोंपिल्ल्याचे जाहीर केले. हे विशींची अधिकृत घोशणा जेएसएससी रिफॉर्म मंच करतले. 24 दिसां परस चड दीस चालू आशिल्ल्या ह्या आंदोलनाचे मुखेली देवेंद्र महतो हाणें आंदोलन सोंपिल्ल्याचे जाहीर केले. वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षांनी जावपी अनियमितताये आड झारखंडात विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केल्ले. काल सरकारा बरोबर चर्चा केल्या उपरांत हे आंदोलन फाटीं घेवपाचे थारले. सरकारान कितलेश्योच मागण्यो मान्य केल्ल्यान हो निर्णय विद्यार्थ्यांनी घेतलो.
गोंय सरकारान तेहलकाच्या आदले संपादक तरुण तेजपाल हाका अजीवन कारावासाची ख्यास्त दिवची ह्या खातीर सर्वोच्च न्यायालयान याचिका सादर केल्या. एका बायल पत्रकाराचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात हालींच मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तरुण तेजपाल हाका 10 वर्सांची बंदखण फर्मायिल्ली. ताच्या आड गोंय सरकारान खासा लीव पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयान सादर केला. हे विशीं अदीक माहिती गोंयचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. We have filed an SLP before the Supreme Court yesterday against the quantum of sentence imposed in this case. We are saying that the imposition of minimum sentence in this case is not justified. We have pointed out and raised 3 grounds basically. First ground we have raised is that passage of time cannot be a premium to the accused in this type of serious offences. Secondly, we have pointed out that this was not an isolated incident. This incident occurred on the second day also in the same situation, in the same premises. This offence took place, committed by the same accused. So it looks like there is no remorse insofar as accused is concerned. Thirdly, we pointed out that as far as this case is concerned, the victim has been so humiliated in the trial. The questions which were posed to her, which were in the nature of character assassination, and it looks like the accused did not have any further remorse even in the trial. There was a lot of pressure created on the victim to give up, and that appeared to be the attempt of the defense. And that is these 3 things we have pointed out to the Supreme Court, and we are demanding that maximum sentence should be imposed in this particular case. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसंच विसव. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे. पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ टीटी नेशनल पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर. देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया मुखावेल्यो खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कॅसिनो विशीं विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना खंयच्याच नव्या कॅसिनोक आपल्या सरकारान परवानो दिवंक ना अशें स्पश्ट सांगलें. सद्याचे 6 कॅसिनो पोरने आसात आनी खंयच्याच नव्या कॅसिनोक कसलोच परवानो दिवचे नात अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. कॅसिनोक आमी खंयचेंच लायसन्स दिवना. ओल्ड कॅसिनो जे आसा पळय तेज्या व्यतिरिक्त एकूय कॅसिनो आमी आनी एक्स्ट्रा लायसन्स दिवना आनी नवीन लायसन्स दिवचे ना. विधानसभा संकुलाच्या 25व्या वर्स कार्यावळीचो एक भाग म्हणून ऑक्टोबरात जावपी उत्सवात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला गोंयांत येवपाचे आसात अशी माहिती गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार हांणी दिली. आयज विधानसभा संकुलात सभापती गणेश गांवकार हांणी खबराकारांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे बरोबर जाल्ले बसके विशीं सांगले. प्लॅन विजीट आसलेली आनी त्या प्लॅन विजिटा भितर हो विशय जेन्ना पळयलो तेन्ना थँक्यू म्हणपाची म्हजी कितें जबाबदारी आसलेली की सगळ्या लोकांक लागून आमच्या हो विशय सरकारान फुडें हाडला. त्या खातीर माननीय पंतप्रधानाचें हांवें अभिनंदन केलां. आनी स्पिकराक, लोकसभा स्पिकराक मेळपा फाटल्यान एक रिजन कितें आसलो की आमी 25 इयर्स सेलिब्रेट करता आमच्या असेंब्ली कॉम्प्लेक्साची. आनी ताका म्हाका आमंत्रण दिवपा जालेलें
समवेर इन ऑक्टोबर फर्स्ट फोर्टनायट हे जातले डेट्स मागीर आमी फिक्स करतले 25 वर्सां आमी सेलिब्रेट करता कार्यक्रम आसता हांगा एक 4-5 दीस कार्यक्रम आसतलो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी 84व्या वर्सुकी संमेलन आणि आंतरराष्ट्रीय साखर प्रदर्शनीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार साखर व्यापार संघटनेच्या वर्सुकी नियाळ पत्रिकेचे उक्तावण ह्या वेळार जालें. हातूंत ऊसाची शेती, कारखान्यांतली प्रक्रिया, तंत्रगिन्यान, नियोजन ह्या विशयावेले 81 संशोधन पेपर आस्पावीत आसा. भारत, नेपाळ, भूतानात आशिल्ल्या साखर कारखान्याक रिफायनरी आणि डिस्टिलरीज हे विशींची खासा डायरेक्टरीचे मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी विमोचन जाले. ह्या संघटनेचे वर्सुकी पुरस्कार वितरण कार्यावळ ह्या वेळार आयोजीत जाल्ली. साखर उत्पादन क्षेत्रात भरीव योगदान दिल्ल्यांक ह्या वेळार भोवमानीत केले. हे कार्यावळीत उलयतना साखर उत्पादना वरवीं शेतकी मळार भरीव योगदान दिवपी देशाच्या अर्थवेवस्थेत हातभार लायता हाचेर मुखेलमंत्र्यांनी खोस उक्तायली. Honorable Prime Minister is always talking about the Atmanirbhar Bharat, made in India, make in India and make for the globe. ये बात जरूर कहता है. तो शुगर के साथ साथ आपने जो इथेनॉल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और विच इज एन E20 जो पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं हम E20 फ्यूल विच इज एन अगेन गिव्स अ बूस्ट फॉर द फार्मर्स. इससे आप अन्नदाता से आप ऊर्जादाता बन गए हैं, ये तो बात जरूर कहूंगा. और जो ऊर्जादाता बनने के कारण विच विल हेल्प फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन लॉन्ग रन, इसलिए मुझे लगता है जो ऊर्जादाता भी यहाँ पे आए हैं इनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ. ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से हम उम्मीद रखते हैं क्योंकि इससे विच इज एन वी आर वाइजली इंडियन इकोनॉमी में आप ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे यानी इथेनॉल E20 से, तो फिर इससे ज्यादा फायदा देश का और आप लोगों का भी हो जाएगा. बस मैं शुगर केन टू द बायो इकोनॉमी ये जो कंसेप्ट और सब्जेक्ट पे आप लोग एक्सपर्ट और जो बात करते हैं हमेशा करते आए हैं विच इज एन बेस है विच इज ऑफ द शुगर इंडस्ट्रीज की, वो ज्यादा इससे आगे हमें ज्यादा फायदा हो जाएगा. संवसारीक छायाचित्र दिसा निमतान फोटो जर्नलिस्ट असोसिएशन ऑफ गोवा वतीन खासा कार्यावळ आयोजीत केल्ली. ह्या वेळार ह्या संघटनेचो 19वा वर्सुकी दीस मनयलो. कला आणि संस्कृती खात्याच्या जोडपालवान आयोजीत हे कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी वांटो घेतिल्लो. छायाचित्र पत्रकारिते वरवीं दायज संवर्धन तशेंच गोंयांत जावपी विकासाची जागृताय लोकां मदीं जावची अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सुचयलें. सगळ्यात पयली वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्यो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान एवरी इयर आमचे फोटोग्राफी असोसिएशन्स हे दर वर्सा अशा पद्दतीचे एक्झिबिशन हांगा घडोवन हाडटा. त्या बद्दल तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आमी जशें म्हणटा की फोटो स्पीक्स एवरीथिंग. एखादी एक पेज बातमी वाचप आणि A4 सायजच्या फोटो पळयल्या उपरांत तें समजप हाज्या वयल्यानच कळटा की ती पुराय बातमी कितें आसूं शकता ही एका फोटो वयल्यान आमकां सगळ्या जाणांक दिसूं येता. म्हणून फोटो स्पीक्स एवरीथिंग हे सातत्यान म्हणटा. आणि एका पेक्षा एक बरे फोटोग्राफ्स हे सातत्यान प्रेस मिडियांतले भाव सदोदीत हे हायलायट करता हाडटा. आणि आता तर ते सोशल मिडियाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे येवपाकूय लागल्या. हांव सगळ्या फोटोग्राफी असोसिएशनच्या मेंबरांचे खूब खूब अभिनंदन करता. ज्या भुरग्यांक तुम्ही थीम दिली स्मायली आणि तांच्यांनी वेगवेगळे फोटोग्राफ्स काढले, एकापेक्षा एक बरो फोटोग्राफ तांच्यांनी काढला. ह्या हातूंतल्यान तांच्याय कडेन आमी जेका म्हणटा की फोटोग्राफी ही कला तांच्या पर्यंत पावता, तांचेय बी सगळ्यांचे अभिनंदन. एडल्ट ग्रुपांतल्यान तुम्ही ज्यो थीम दिल्यो की बाबा रिलिजियस स्ट्रक्चर, आता रिलिजियस स्ट्रक्चर असल्या कारणान फोटोग्राफीच्या निमित्तान काय आसना ती प्रिजर्व करपाचें काम हे खूप मोठ्या प्रमाणात जातलें. कोलवाळे सेंट्रल बनखणीत गांजा घेऊन मेळिल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या GHRDCच्या गार्डाचेर खर कारवाय करून ताका निलंबित करतले अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणात पुराय पुलीस यंत्रणा सादूर आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. अशा पद्धतीने आम्ही स्ट्रिक्टली विजिलन्स दवरला. त्या खातीर कोण जो मेळटा पळय न्ही ताका सस्पेंड करून ते टर्मिनेटूय जातले. त्या खातीर स्ट्रिक्टली विजील दवरून बाकीच्या सगळ्यांक धरपाचो प्रयत्न केला. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव.
हाथों की लकीरों में एक कहानी है। ये हाथ कभी लकड़ियां बीनते हैं, कभी एक लूम पर, एक हथकरघे पर सपने बुनते हैं, और कभी भारत के राष्ट्रपति के हाथों से पुरस्कार लेते हैं। भारत की कहानियों का और गांव की कहानियों का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ला रहा हूं, गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। भगवान वेद व्यास जी के वचन रूपी सरोवर से प्रकट उपनिषद रूपी गायों का जो दूध है, श्रीमद् भगवद गीता, और व्यावहारिक जीवन कर्मयोग जो भक्ति से मीठा किया गया हुआ है, और उसी के द्वारा हमें अपना उद्धार करना है। ये हमारा जो संसार का जो रोग है, उसका निदान उपचार रूप ये भगवद गीता है। प्रतिदिन प्रातः 6:30 डीडी नेशनल चैनल पर। अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेर केल्ल्या टिप्पणीचेर गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी तिडक उक्तायल्या। काँग्रेस फुडारी मल्लिकार्जुन खरगे हांची पिराय आनी अणभव मतींत दवरून तांचो आदर करता, पूण अशी बेजबाबदार विधानां करची न्हय अशें दामोदर नायक हांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तांच्या वयाचो मान दवरून खरें म्हटल्यार तांच्यांनी अशी उतरां खरें म्हळ्यार उलोवपूच न्ही। रिस्पेक्टफुली तांचें वय आनी बाकीचे सगळे जर गोश्टी जाल्यो, कितले तरी आमी सुसंस्कृत आसा, तांच्या वयाचो मान दवरतात। पण संघान जे आतां पर्यंत जे काम आसा, देशा बद्दलचे तांचे जी निश्ठा आसा, आनी जे असंख्य करोडो कार्यकर्ते जे घडयल्यात आनी ते आतां वेगवेगळ्या हातूंत भितर देशाची सेवा करतात, तांणीय आपले दोळगुडी दोळ्यांनी हें पळयल्लें आसा। संघ हो विचारधारेशी बांदील आसा, आनी त्याच बरोबर तो कितें आतंकवादी संघटन न्हय तें, किंवा देश विरोधक संघटन न्हय, तें संघटन एक मजबूत बुनयादीचेर बांदिल्लें आसा। आनी म्हणून जांकां भाजपाचो विरोध आसा, तांकां मुद्दामून एक मनांतल्यान संघाची एक विरोध आसा, आनी तो विरोध ते आपल्या उतरांतल्यान दाखयतात, आनी उतरांतल्यानच न्हय, आपल्या कृतींतल्यान दाखयतात। परवरी जावपी फ्लायओव्हराक गोंयचे पयले मुखेलमंत्री सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांचें नांव दिवचें अशी मागणी परवरी उड्डाण पूल नामकरण समितीच्या वांगड्यांनी केल्या। सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी मुखेलमंत्री म्हणून दिल्लें योगदान आनी तांचो वारसो फुडें व्हरपा खातीर परवरीच्या उड्डाण पुलाचें नांव भाऊसाहेब बांदोडकर जावचें अशी मागणी वांगड्यांनी केल्या। आयज हो जो पूल 10 सप्टेंबराक जो आतां उक्तावण ताचें जावपाचें आसा, त्या पुलाचें नांव कितें दवरितले हें तांच्यांनी आजून उगड करूं ना, कारण तांकां एक भंय आसा की ते आपल्या खंयच्या तरी एखाद्या जाचे आमच्या देशाच्या खंयच्याच हातूंत ताचें योगदान आसचें ना, स्वातंत्र्य लढ्यान म्हणा जावं आनी खंयच्या हातूंत योगदान आसचें ना, अशें आपल्या खंयच्या तरी एखाद्या लिडराचें सो कॉल्ड लिडराचें नांव दिवपाक सोदता आसतले, आनी ताका लागून तांच्यांनी तें उगड करूं ना। आनी हें जर उगड करूं ना आसत जावं तांच्या मनान आजुनूय समजा जर नासत, नांव तांच्यांनी सिलेक्ट केल्लें नासत जावं थारायिल्लें नासत, जाल्यार आमची मागणी जी आसा की भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे पयले मुखेलमंत्री जांचें मोपा एअरपोर्टाक नांव दिवनात, तें आतां ह्या परवरी पणजेचो हो ब्रीज आसा त्या ब्रिजाक नांव दिवचें। आनी जर तांच्यांनी थारोव सुद्दां ना, आनी जरी थारयलें तरी जाल्यार आमची ही मागणी आसा, आनी जर सरकारान ह्या नांवाक समजा नांव हें आमी जे मागता मागणी करता भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव दिवचें म्हणून, जाल्यार तांच्यांनी समजा जर हें नांव दिलें ना जाल्यार आमचें आंदोलन हें आमी सुरू करता। गोंय सरकाराच्या कौशल्य विकास आनी उद्योजकता संचालनालया वतीन आनी फर्मागुडी शासकीय उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थेच्या जोड पालवान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय
एप्रेंटिसशीप मेळाव्याचें आयोजन जालें. हो मेळावो फर्मागुडी शासकीय ITI वाठारांत जाल्लो. ह्या मेळाव्या वरवीं इत्सूक उमेदवार आनी उद्देगीक क्षेत्रांतले प्रतिनिधी एकाच माचयेर येवन एप्रेंटिसशीप आनी रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध करून दिवपाचो यत्न केलो. ह्या मेळाव्याक 25 परस चड आस्थापनांनी वांटो घेतिल्लो. हे कार्यावळींत उलयतना सहाय्यक एप्रेंटिसशीप सल्लागार सुभाष रेडकर हांणी ह्या कार्यावळीचो हेत अधोरेखीत केलो. Now it's the need of the hour that companies take or they recruit skilled manpower or technically who are technical trained, and this all effort to this apprenticeship scheme to give you technical people who have done good in academics also in practical. But apprenticeship is you can say it's a facilitation for those trainees to get 1 year training under the company in those conditions where even you all can check, you can assess their training, and of course if they are good, if anybody is performing good, then you, of course definitely there is no doubt that you will also absorb them on regular roles. So it's a big opportunity for all the trainees, all the candidates of securing their future. So I most importantly welcome all the industries, all the candidates who have come here to take the advantage of the apprentice scheme. राज्य अप्रेंटिसशीप मॉनिटरिंग सेलाच्यो सहाय्यक संचालक स्नेहा हजारे हांणी अप्रेंटिसशीप आराखड्या खाली चल्ल्या बदला विशीं माहिती दिली. Since now the Apprenticeship Act 1961 with the new amendments, there are a lot of changes that are happening on the portal. Okay, and these amendments are reflected on the portal. So when I was interacting with few of the establishments, I came to know that there are establishments, some are not registered on the portal. Okay, for engaging the apprentices, it is mandated to have an establishment registered on the portal first, and all the opportunities need to be reflected on the portal, and the candidates have to be engaged with the portal. Offline apprentices are not taken as a compliance. Okay, please make a note that offline apprentices are not compliant to the Apprentices Act. First, we create the opportunity, engage the apprentices, and then you have to at least be 2.5% of your total employee strength. That should be the number of your apprentices presently at any point of time. Okay. Secondly, when somebody leaves from your establishment, a candidate, so this is for both candidate as well as establishment. When the candidate leaves from the establishment side or from the candidate side, termination should be done immediately. That relieves candidate as well as the establishment from the contract which is done between them. फर्मागुडी ITIचे प्राचार्य अक्षय शिरवयकर हांणी ह्या वेळार प्रशिक्षणार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें. आज आमी हांगा प्रधानमंत्री एप्रेंटिसशीप मेला ऑर्गनायज करता. सो ते खातीर हांगा ऑलमोस्ट 400+ वेकन्सीज कंपनीनी जाहीर केल्ले आसा. त्याच बरोबर 25+ कंपनीज हांगा विजीट करतले आज. ते आमचे रेजिस्ट्रेशन जाल्ले आसा इन द आवर एप्रेंटिसशीप सेल एट डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट. सो तांणी आपले इतल्यो वेकन्सीज डिक्लेअर केल्या आनी this is going to be a very big placement mela for the trainees in the nearby areas and the entire state of Goa. ही जी ITI आसा ही हांगा आमी 18 different types of trades घेतात, mostly heavy engineering. So industry they prefer to come here because heavy engineering वेर्ना industrial estate, nearby industrial estate जे आसा ते हांगा prefer करतात. We have trades like machinist, fitter, welder, Goa shipyard, Chogle shipyard, they all require such people. So I encourage and I tell all people to participate in this placement mela on large scale and take advantage of this unique opportunity. नीदरलँडात FIH हॉकी संवसारीक करंड सर्तीच्या पूल डीत आयज भारत आनी पाकिस्ताना मदीं खेळ जाता. फुडले फेरयेत प्रवेश मेळोवपा खातीर दोन्ही पंगड यत्न करतले. भारतान 2 मॅचींतल्यान 3 गुण जोडल्यात जाल्यार पाकिस्तानान 2 मॅचींतल्यान 1 गुण मेळयला. भारत 3-1 अशा आघाडेन मुखार आसा. इंग्लंडान आदींच फुडल्या फेरयेत प्रवेश मेळयला. आनी आतां खेळांत क्रिकेट.
दादल्यांच्या क्रिकेट सर्तीत 2 मॅचीच्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या कसोटीत भारतान यजमान श्रीलंकेचेर 165 धांवड्यांनी चैत सोडले. आता भारत या माळेत 1-8-0 अशा आघाडीचेर आसा. 372 धांवड्यांची मोख पुराय करतना श्रीलंकेन 77.4 षटकांनी सगळे गडी बाद जावन फकत 206 धांवड्यो काडल्यो. भारता खातीर मानव सुतार हाणें 6 विकेटी, प्रसिद्ध कृष्णन 2 जाल्यार रवींद्र जडेजा आनी मोहम्मद सिराज हांणी दरेकी 1 विकेट घेतली. श्रीलंके खातीर कर्णधार धनंजय द सिल्वान 151 बॉलांनी 59 धांवड्यो काडल्यो. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 31.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट नदर मारुया आयच्या मुखेल खबरांचेर. केंद्रीय मंत्रिमंडळान 5 नव्या प्रकल्पांक दिली मान्यताय. हातूंत 4 रेल्वे आनी 1 महामार्ग प्रकल्पाचो आसा आस्पाव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली माहिती. दिल्लीच्या आदले उदका स्रोत मंत्री सत्येंद्र जैन सयत 6 आरोप्यांक अटक. एसटीपी अपग्रेडेशन टेंडरात अनियमिततायेचो तांचेर आसा आरोप. तरुण तेजपाल प्रकरणात गोंय सरकारान सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली खासा याचिका. आरोपीक अजीवन कारावासाची जावची ख्यास्त अशी केल्या मागणी. गोंय सरकारान खंयच्याच नव्या कॅसिनोक दिवंक ना परवानो. सध्या कार्यरत आशिल्ले कॅसिनो आदल्या परवान्याचेर आसा चालू. मुखेलमंत्र्यांनी दिले स्पश्टीकरण. गोंय विधानसभेच्या 25व्या वर्सुकी कार्यावळीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला जातले वांटेकार. विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार हांणी दिली माहिती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकता. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 4013चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.